नमस्कार. हांव मंजुनाथ कामत. पावसाळ्यात आमकां प्राकृतीक जावन मेळटा जाल्यार आहार तो तैकिळ्यो एक अशी घरा बायरी गद्दे लग्गी आमकां अशी तैकिळो मेळटा. हाजी चिगुरू मस्त लाय जाता. आजी दुखणी उपकर करेत रंदे करेत अंबाडो आनी पुरो करेत. सो तरण्यांची जाल्यार मस्त लाय जाता. न्ही जाल्यार आमकां ते चब्बून चब्बून कशें जाता. तैकिळो आज जे अंबड करया फस्टाक पन्नारी कीड आनी पुरो हसगी म्हूण पुरो पळोवन ते उद्रोका तैकिळे पान उद्रोन जत्तरी लाय कोर्न दूका आनी सपूर सिंधुका. तैकिळे अंबाड करूक फस्टाक सुक्की मिरसांग आनी थोडे हिंगू घालून ल्हान कोर्न ताजी नंतर 1-2 गंटे वणे इल्ले तांदूळ घालून वट्टुका. वट्टितनांची मीठ गल्लारी लायक बरसता. एक पटी पीठ वट्टून जत्तरी उर्दा दाळ बज्जून पिट्टी करून घेवका. आत सपूर सिंदिलल तैकिळो पीठ आनी उर्दा पिट्टी तिनी ಒಟ್ಟು बरसुका. बरसून जत्तरी उंडुशे विंडुका. मुखारची कामां तयार दवरचें हून करचें आनी अंबाडो तळचें. अंबाड तळटना उंडुशे रावंड जावनी तळयत नैवें थोडे चट्टशे करत. चट्टशे कसले करतात म्हळ्यार भितर समज बज्जो म्हणून. तैकिळे अंबाडो रेडी. ये टेस्ट कशें जाला पळया. भारी लायक मस्त क्रिस्पी जावन आसा. कुरकुरे जावन आसा. खातना तैकिळे परमळत न्हू ते भारी लायक. मस्त रुची जाला. तुम्ही तैकिळ मेळ्ळार अंबाडो ट्राय करात. नमस्कार.